नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत आत्मविश्वास आणि नवी उमेद निर्माण करता. वंदे मातरमाच्या शतकोत्तर भांगरा महोत्सवी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे प्रतिपादन. कला अकादमी संकुलात आयोजित वंदे मातरम सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले मार्गदर्शन. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर जाल्यो कार्यावळी. गोंयांत जाल्ल्या कांय फारपेट घडणुकांच्या फाटभुंयेर दोनूय जिल्ल्यांक 3 म्हयन्यां खातीर NSA केला लागू. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. राज्यांतल्या आगामी जिल्लो पंचायत वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान राखीव सुवाती केल्यात जाहीर. खासा अधिसुचोवणी जाल्या जारी. आणि गोंयांत जावपी 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारतीय भाशांच्या चित्रपटांक चालना दिवपाचो आसतलो यत्न. केंद्रीय राज्यमंत्री N. मुरुगन हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत पत्रकार परिशदेत दिल्या माहिती. आणि आता खबरो विस्तारान. वंदे मातरम एक मंत्र, उर्जा, सपन आणि संकल्प आसा. भारत माते खातीर साधना आणि आराधना अशें वंदे मातरमाचें स्वरूप आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या शतकोत्तर भांगरा महोत्सवी सुवाळ्या निमतान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री उलयताले. वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत आपल्या मदीं आत्मविश्वास आणि नवी उमेद निर्माण करता अशें सांगून स्वातंत्र्याचें संरक्षण कशें करप हाची प्रेरणा ह्या गितांतल्यान मेळटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है. इसने अमरता को प्राप्त किया है. वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम. अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन. साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है. यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है. सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या वंदे मातरम शतकोत्तर भांगरा महोत्सवी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा टपाल तिकेट आणि नाण्यांचे लोकार्पण केले. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी वंदे मातरम संकेतथळाचे अनावरण आणि प्रदर्शनाची पळोवणी केली. भारत सरकाराच्या संस्कृती मंत्रालयान आयोजित केल्ली ही कार्यावळ 7 नोव्हेंबर 2025 ते 14 नोव्हेंबर 2026 अशी पुराय वर्सभर 4 पावंड्याचेर चालीक लायतले. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी खबराकारांकडे उलयतना माहिती दिली. राष्ट्रभक्ति का ज्वार फूटा था जब हजारों लोगों की उपस्थिति में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन और वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव मनाया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आज वर्तमान में भी भारत जब विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब वंदे मातरम का ये उद्घोष हम सबको उतनी ही बड़ी प्रेरणा देने वाला है जितनी बड़ी प्रेरणा आज़ादी के आंदोलन में दी थी. और हम सबको संकल्प लेकर के भारत को विकसित करने के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है. जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में
अंग्रेजों के उन प्रतिकारों को की परवाह किए बिना, उनके अत्याचारों की परवाह किए बिना, जैसा उन्होंने कहा बर्फ की शिलाओं पर लेटते हुए लोग वंदे मातरम कह रहे थे, कोड़ों की मार खाते हुए वंदे मातरम कह रहे थे, लाठियों के प्रहार सहते हुए वंदे मातरम कह रहे थे। वही जो है आज हम सबको उसी तरह से अपने जीवन में वंदे मातरम का उद्घोष जो है उसको उतार करके अपने आप को राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए समर्पित करना है। देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांतले गीत वंदे मातरम राष्ट्रगीताचो स्मरणोत्सव कार्यावळ आयोजित केल्ली। पणजेंतल्या कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात ही कार्यावळ जाली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्याचे मुखेल सचिव, हेर खात्याचे सचिव, वडील अधिकारी, शाळा आणि महाविद्यालयांचे विद्यार्थी हे कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले। वंदे मातरम गीत गायन जाल्या उपरांत ह्या कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या राष्ट्रीय गीताचे महत्व स्पष्ट केले। आज आम्ही हे गीत म्हणटा असताना सर्व धर्म समभाव सगळ्याक एकीकडे हाडपाचे, आमच्या भारत देशाचे म्हणजे विविधतेन एकता जर अखंडता जर निर्माण करतले असत जाल्यार ह्या गीतांतल्यान ती निर्माण जाता। तुम्ही पळयशा आसत जाल्यार कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो भारत देश विविध भाषा, विविध प्रांत, विविध वेश आणि विविध धर्म हातूंतल्यान आणि विविध जाती हातूंतल्यानय विंगड जाल्लो आसा, बट तरी सुद्धा हाजी एकता आणि अखंडता भारत देश वो एक आसचो, अखंड आसचो ह्या गीताच्या प्रेरणेंतल्यान आसा। आणि तेन्नाच ह्या गीतेच्या प्रेरणेंतल्यान आमी म्हणटा आमचे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी लाला लजपतराय पासून सुब्रमण्यम भारती पर्यंत आणि अरबिंदो पासून स्वतंत्रवीर सावरकर पर्यंत हांच्यांनी ह्या गीतांतल्यान प्रेरणा घेतली आणि ह्या देशाक आपले समर्पण त्याग करपा खातीर सातत्यात आमी आमच्या मुखार रावले। आमी तर आजूय याद करता म्हणजे अंदमानच्या त्या जेलींतल्यान म्हणजे स्वतंत्रवीर सावरकर हांच्यांनी त्या भिंतीचेर वंदे मातरम हे गीत म्हणजे तांच्यांनी ते बरोवन दवरले। आयजूय बी तीच प्रेरणा मेळटा, पळोवपा खातीर मेळटा। गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर वंदे मातरम राष्ट्रीय गितांच्यो भौशीक कार्यावळी जाल्यो। वास्कोच्या बायणा वाठारांत रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, आमदार दाजी साळकार हांचे सयत हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। पर्वरी सचिवालयात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीक सरकारी अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो। पणजे दूरदर्शन संकुलांत लेगीत वंदे मातरम गीत गायनाची कार्यावळ जाली। गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत अधिकाऱ्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो। राष्ट्रीय पावण्यावेल्या वंदे मातरम राष्ट्रीय हिताच्या 150व्या महोत्सवा निमतान मडगांव कोकण रेल्वेचे वतीन खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। पेडणे, थिवी, करमळी, वेर्णा, माजोर्डा, मडगांव, बाळी, काणकोण आनी लोलये ह्या रेल्वे स्थानकांचेर राष्ट्रीय गीत गायनाच्यो कार्यावळी जाल्यो। तातूंत रेल्वे कर्मचाऱ्यां वांगडा कांय प्रवाशांनी लेगीत वांटो घेतलो। बार्देस तालुक्यांतल्या अस्नोडच्या सेंट क्लारा हायस्कुलांत लेगीत वंदे मातरम सामुहीक गीत गायनाची कार्यावळ जाली। वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या पणजे मुख्यालया मुखार भौशीक मळाचेर वंदे मातरम राष्ट्रीय गिताचे गायन जाले। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार राजेश फळदेसाय हांचे सयत पक्षाचे पदाधिकारी आनी हेर कार्यकर्ते ह्या वेळार हजर आशिल्ले। वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक लागून लाखांनी देशमुखी नागरिकांच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्वलित जाली अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले। देशासाठी प्राण निछावर करण्याची जी प्रेरणा ज्या गीताने दिली ते गीत हे वंदे मातरम आहे। आणि हे गीत वेगळं दिसत काही नसून आपल्या भारत मातेची प्रार्थना आहे असं म्हणायला हरकत नाही असं मला वाटतं। वंदे मातरम हे काही केवळ गीत नाही, ते आपल्या राष्ट्राच्या आत्म्याचं एक प्रतीक आहे। ते त्या काळाचे स्मरण आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीच्या हृदयात स्वातंत्र्याची ज्योत ही ज्वाला पेटवण्याची या दोन शब्दांनी वंदे मातरम या दोन शब्दांनी चमत्कार त्यावेळेला केला होता। आणि याचा अर्थ एवढाच होता, हे मातृभूमी तुला माझं वंदन आहे।
मी तुझ्यासाठी माझे प्राण तुझ्यावर करायला तयार आहे. आणि तेच करत करत 1947 मध्ये या राष्ट्राला ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ज्यांनी देशासाठी या गीताच्या जोरावर, काही संतांनी म्हटलं हे गीत वंदे मातरम हे गीत नाही, ते वेदमंत्र जे आहे त्या वेदमंत्रावरून प्रखर राष्ट्रवाद या गीतामध्ये सांगितलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीताविषयी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. 7 नोव्हेंबर 1875 आमकां खूब जाणांक खबर सुद्दां नाशिल्लें की आयज हो दीस जो आसा त्या दिसाक ह्या वंदे मातरम ह्या शब्दा पासून जी चेतना घेवन येदो व्हडलो स्वातंत्र्य लढो जालो आनी तातूंत आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, त्या एका 2 शब्दाच्या ताकदीन जे येदे व्हडले प्रखर अशें रण पेटयले त्या गिताक 150 वर्सां पूर्ण जातात. रुचिल्लो व्यक्तिमत्व जे आशिल्लें चट्टोपाध्यायजी, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायजी हांणी जेन्ना लेखणीबद्ध केले गीत ताणें तें भारत मातेक अर्पीत केल्लें. ह्या गितांतले खूब जर अर्थ जर पळयले जाल्यार आमकां लक्षांत येता हें संस्कृत आनी बांगला भाशेचें मिक्सचर गीत आसा. आनी ह्या मिक्सचर गितां भितर पूर्ण भारत माता, तिचें स्वरूप, तिचें हें सगळें कन्याकुमारी, जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत हो सगळो जो आंकडो आसा आनी तातूंतले जिओग्राफिकल आसतले, त्याच बरोबर आमचे सांस्कृतीक आसतले आनी जे कितें तातूंतली विविधता आसतली त्या विविधता ह्या गितां भितर आसा. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. उससे दूर ही रहो कमीनो। पता है क्या चीज है वो? अंग्रेजी फौज तेजी से हर गांव को बर्बाद करती हुई हमारे गांव की तरफ आ रही है. We must catch Bongi and Taji Dele. ये जमीन ब्रिटिश सरकार की है. बोंगे डेले और ताजी डेले दोनों ब्रिटिश सरकार के गुनहगार हैं। I want Bongi Dele dead. अंग्रेजों के पास अगर हथियार है तो हमारे पास उनसे लड़ने की हिम्मत है. भारत है हम रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मडगांव आनी पेडण्यात जाल्लो फारपेटाच्या कांय घडणुको मतींत घेवन गोंयांतल्या दोनूय जिल्ह्यांत फुडल्या 3 म्हयन्यां खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो चालीक लावपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. असल्या घडणुकांच्या तपासात पुलिसांक पुराय स्वातंत्र्य आसतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. राज्यात नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट हो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी नोटिफाय केला. इट इज ऑलवेज दर 3 म्हयन्या खातीर आसता. वेरियस इन्सिडंसीस म्हणजे जे आमी पळयता की मडगांवांत जाल्ली गन फायर आसतले, पेडण्यान जाल्ले गन फायर आसतले, अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जेन्ना जावपाक लागता तेन्ना एज अ DGP टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर द पब्लीक सेफ्टी आमी नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट हो इम्प्लिमेंट करता. वो कोणाक लावप आनी खंयच्या इन्सिडंट्साक लावप हे पुलीस डिसायड करता. ओके, ताज्या खातीर देर इज अ फूल फ्रिडम फॉर द माय पुलीस डिपार्टमेंट. जर कोणाक तांकां लायन दिसलो अशा पद्दतीन पब्लीक सेफ्टी किंवा जर कोण अशा पद्दतीचे इन्सिडंसीस जे जाता ताज्या खातीर 100% ते लायतले, म्हणजे तांकां फ्रिडम आसा. म्हणून नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट हो राज्यात 3 म्हयन्या खातीर नोटिफाय केला, इम्प्लिमेंट केला. राज्यातल्या जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकां खातीर राज्य वेंचणूक आयोगान कांय सुवातांची राखीवता आयज जारी केल्या. हे विशींची विशेष अधिसुचोवणी सरकारी राजपत्रांत प्रसिद्ध जाल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल बायलां खातीर मोरजी बायला OBC, तशेंच चोरशे OBC, कोलवाळे बायला, अंजुना OBC, कळंगुटे बायला, रेश मांगूश बायला, सांताक्रूज बायला OBC, तालिगांव ST, चिंबेल बायला, सेंट लॉरेन्स बायला OBC, मये बायला, पाळी OBC,
फोंड्या ओबीसी आनी केरी एससी उमेदवारां खातीर राखीव दवरल्या. दक्षिण गोंयांत बायलां खातीर उजगांव, गांजे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, नावेली ओबीसी, रिवोण एसटी, बार्शे, कोला ओबीसी आनी कुट्टाळी एसटी खातीर कुट्टी, बोद्राय, सावड्डे आनी रिवण जाल्यार कवळे, नुवें, दवर्ली, कुडतरी, नावेली आनी खोला बायलां खातीर आरक्षीत केल्यात. काँग्रेस पक्षाच्या फाटल्या दीर्घकालीन राजवटीक लागून गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको जातात असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केला. 60 वर्सां पयलीं काँग्रेस सरकाराच्या काळात जी बियां रुजत घातिल्ली ताचे हे फळ असो आरोप करून फाटल्या 2012 सावन गोंयांत जे कितें घडटा ताची फळां फुडल्या 10 वर्सां उपरांत मेळटली अशें नाईक हांणी सांगलें. त्या वेळाचेर काँग्रेसीन जेन्ना बी रोयिल्ली ताची फळां म्हणून अजुनूय स्टेटमेंट आसा. म्हणजे कशें आसता, तूं रोयता आयज पण 10 वर्सांनी ताचे मूळ ती खावची पडटा, आमचे दुसरे पिळगेक खावची पडटा. आनी ती आतां सगळे पळय सगळे बॅलन्स पळय इम्बॅलन्स जाला बी म्हणटात, लोक सगळो येवन रावलो म्हणटात, मागीर नांवां वेगवेगळी जाली पळय म्हणटात. प्रत्येक जाण गोंयांत येवन आपण हांगा रावपाक सोदता. प्रत्येक जाण सेकंड होम गोंय म्हणून चिंतता. कारण गोंयची एक ख्याती आसा की गोंय एक थंड, गोंयचो समुद्र किनारे आसतले, गोंयची सगळे हांगा चर्चीस, देवळां हें सगळें आसतलें आनी गोंयांत सुशेगाद म्हणून सगळें आसा. पण ह्या हातून भितर एक कडेन अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की त्या वेळा वयल्यान पासून भाडकारूय आपापली जागे विकपाक लागल्यात. कारण तांची घरची कितें तरी वेवस्था अशेंच म्हटलां हांवें, परत काडून हांव खंयच स्टेटमेंट चेंज करूना. 14 वर्सां म्हणटात त्या वेळाचेर सरकार आनी म्हणून आतांचें पळय डिटेक्शन जें आसा, जें सरकार वेवस्थीत पोलीस आनी तातूंत भितर फाटल्यान रोखड लागता, खंय तरी गोळीबाराचें प्रकरण जालें, खंयचें आनी कितें जालें, डिटेक्शन जितलें फास्ट पळय करता ताजो जर पर्संटेज जर आसा तो काडून पळयल्यार तुमकां लक्षांत येतलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उजो पालोवपी दळा खातीर 6 वाहनांचें लोकार्पण जालें. हीं वाहनां म्हापशा, पोरने गोंय, वाळपय, दिवचल, पेडणे आनी पणजी ह्या उजो पालोवपी दळांत कार्यरत आसतलीं. सुरवेक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मानवंदना दिली. उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी वाहनांची विधिवत पुजा करून ती दळा कडेन सुपूर्द केली. म्हाका सांगपाक गर्व दिसता की आमचे डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्विसीस सातत्यान अशा पद्दतीच्यो नवीन व्हेहिकल्स ह्यो फायर फोर्सिसा खातीर आमी नवीन घेत आसता. 3 व्हेहिकल अंडर द 15 फायनान्स कमिशन आनी 3 व्हेहिकल अंडर अगेन्स्ट द कंडेमनेशन. आमी 6 व्हेहिकल्स घेतल्या. 6 व्हेहिकलांतल्यो एक व्हेहिकल फॉर द वालपय, दुसरी व्हेहिकल बिचोले, ताज्या उपरांत पेडणे, म्हापसा, हेडक्वॉर्टर्स आनी ओल्ड गोवा. हाज्या खातीर ह्यो 6 व्हेहिकल्स ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो सगळ्या खातीर आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट केल्ल्यो आसा. approximately more than 6 crores of rupees we have spent for these 6 vehicles. आयच्यान सगळ्यो व्हेहिकल्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आपापल्या स्टेशनाचेर वरून रिव्यू जातले आनी सगळे आमचे फायर ऑफिसर्स आनी ताचो चार्ज घेवन सगळे करून कामाक लागतले. आमी पळयता की डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्विसीस सदोदीत म्हणजे तत्परतेत काम करपा खातीर सगळ्या पेक्षा फुडें आसता. आनी फायर एमर्जन्सी आसत किंवा एनी डिजास्टर आसत जाल्यार प्रत्येक कडेन स्वता म्हणजे ऑन वन कॉल हे वचून लायफ सेव करपा खातीर, प्रॉपर्टी सेव करपा खातीर क्रोर्स ऑफ रुपीज ही प्रॉपर्टी सातत्यात फायर अँड एमर्जन्सी हे सेव करीत आसा. गोवा स्टेट इनोव्हेशन काउन्सिल हांच्या वतीन 13 ते 15 नोव्हेंबर मजगती फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को इंजिनियरींग महाविद्यालयात इंडिया इंटरनॅशनल इनोव्हेशन अँड इन्व्हेन्शन एक्सपो आयनेक्स 2025 ह्या प्रदर्शनाचे आयोजन केला. GSICSचे अध्यक्ष जुजे मॅन्युअल नोरोना हांणी ह्या प्रदर्शनाची पत्रकार परिशदेत माहिती दिली. अंदूच्या प्रदर्शनात पोलंड, मलेशिया, इराण, USA, रशिया ह्या सारकिल्या 15 परस अदीक देशांचे 100 प्रतिनिधी, संशोधक आणि तज्ञ वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. The 10th edition of this program and the 4th in Goa. This year we have the program starting on the 13th of November and will end on the 15th of November.
We expect a lot of youngsters to come in. In fact, this press briefing is mainly to attract the youngsters, the innovators, the technologists from various fora in Goa who should attend to understand at what level innovation is taking place, not only in India but around the world. There are 15 countries that will participate here. There's a big delegation from Poland, comprising 10 persons. Malaysia, Iran, UAE, Russia, Romania, Cyprus, Thailand, Philippines, Macau, Kazakhstan, Indonesia, Turkey, and Qatar are some of the countries that participate. Some of them here physically and some of them virtually. Now, each of these countries will have a product or a project that they will display, so that around our children here can understand what's happening around the world. This year, very specially, we have 2 young boys who are coming from Poland who have designed a new device that is for a blind person to be assisted on a wheelchair. I don't have very much details of that, so I can't say, but they will be displaying it here. पेडणे तालुक्यातल्या पारसे खाजनगुंडो बांधार 7 आणि 8 नोव्हेंबर दिसा मांद्रे उदरगत संस्था आणि आमदार जीत आरोलकर हांच्या जोडपालवान दीपोत्सवाचे आयोजन केला. ह्या कार्यावळीत वेगवेगळ्या सर्तीचे आयोजन केला अशी माहिती आमदार जीत आरोलकर हांणी दिली. जी आमची संस्कृती हा जी आमची संस्कृती जी इतले पारंपरीक चालूच आसा आनी चलता आसतना आमच्या जी फुडें सरोंक सोदता तांकां आमी प्लॅटफॉर्म दिता. मागीर ती डान्स जावं, सिंगींग जावं किंवा वेशभूषा जावं, इतर गोष्टी सगळे म्हणजे आमच्या संस्कृतीन जे आसा तितके आमी हांगासर सादर करतात. आता खेळूया एक ल्हानसोच विसव. बताइए, दिन दहाड़े बाजार से व्यापारी उठ जाता है। अपहरण के अलावे और भी कई तरह का अपराध हो रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले जांच और सबूत पक्का कर ले। अजय देवगन आपके एहसान के बदले कुछ भी करेंगे। नाना पाटेकर कवरेज को चैलेंज करेगा तू? और बिपाशा बसु की ब्लॉकबस्टर फिल्म अपहरण छुड़ा के वापस तो ले जा सकेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ हम आपका यहाँ तबादला करवाए थे। हमारे बेटे की नौकरी तो क्या, जिंदगी भी दाव पर हो तो हम सौदा नहीं करेंगे। डबल गेम मत खेलना हमसे मुरली, दिमाग एकदम फायर है हमरा। नागा भाई, बड़ा मुश्किल से हम लोग अपने जान पर खेल कर ये काम किए। हमको तो नहीं ना खेलना अपनी जान पर। आँख दिखाता है हमको। शहर में कौन वो आदमी है जिसको उठाने को तबरेज पे ताबे? 8 नवंबर दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। विसावप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल खबरो. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपी 56व्या चित्रपट महोत्सव 2025च्या कार्यावळी विशीं माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी पत्रकार परिशद घेवन म्हायती दिली. ह्या महोत्सवात भारतीय भासांच्या चित्रपटांक चालना दिवपाचो यत्न आसतलो अशें मंत्री एल मुरुगन हांणी सांगले. नारी शक्तीचेर ह्या महोत्सवात भर दिवपाचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें मिशन आसा. हे फाटभुंयेर 50 बायला चित्रपट दिग्दर्शकांच्या फिल्मांचे स्क्रीनिंग ह्या महोत्सवात जातले. तशेंच मनरिजवण उद्देगा कडेन जोडिल्ल्या नव्या स्टार्टअप्सांक माची दितले अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी दिली. Screening committee and juries, they watched these 240 movies. They selected for this, and these all 240 movies are international movies, or they are participated various film festivals like Cannes, Venice, Berlin, and Busan film festivals. These films, because how our juries, they are very carefully went and carefully go through the festival films, and they selected these 140 films. And apart from this, Indian panorama films also, from Tamil, Malayalam, Assami, Hindi, Bengali, and other language regional films, to promote our Indian cinemas. In this, almost they identified 25 feature films, 25 non-features, and 5 Jaipur films also is going to screen there in the International Film Festival of India at Goa. मिरामारच्या नामनेच्या शारदा मंदिर विद्यालयाच्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक
विद्यार्थ्यांचे वर्सुकी कॉन्सर्ट कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर ह्या रंगमाचेर आयोजित केले. फुडासांव ऑरियसचे संचालक पावलो गोम्स हे मुखेल सोयरे म्हणून हे कार्यावळीक हजर आशिल्ले. माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शालेय विद्यार्थ्यांनी हे कार्यावळीत देखदिण्यो कला सादर केल्यो. पळोवया तांची कांय खिणचित्रां. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या फिडे बुद्धीबळ संवसारीक करंड सर्तींत भारताचे ग्रँड मास्टर विदीत गुजरातीन दुसऱ्या रॅपीड खेळांत अर्जेंटिनाचो वंडरकिड फॉस्टिनो ऑरो हाचो बचाव मोडून काडपाक यश मेळयलें. प्रणव व्ही आनी प्रज्ञेश एम हांणी ब्रेस्तारा जाल्ल्या फिडे संवसारीक करंड 2025च्या तिसऱ्या फेरयेंत रॅपीड गेमीच्या पयल्या सेटांत आपापल्या प्रतिस्पर्ध्यांचेर मात करून तिसऱ्या फेरयेंत प्रवेश केलो. राज्यांत ल्हव ल्हव शियाचे ल्हार पातळपाक लागला. शारा परस ग्रामीण वाठारांत शियाचें प्रमाण अदीक आसा. फांतोडेच्यान गोंयच्या सगळ्याच वाठारांत व्हडा प्रमाणांत धुकें पडपाक लागला. धुक्याक लागून शाळेंत वचपी विद्यार्थी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक प्रवास करपाक चड त्रास जाता. दाट धुक्याक लागून फेरीबोटीच्या येरादारीचेरूय ताचो परिणाम जाता. अशेंच धुक्याचें प्रमाण चड तेंप उरलें जाल्यार ताचो वायट परिणाम आंब्याच्या तशेंच काजूच्या पिकांचेर जावपाक शकता. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत आत्मविश्वास आणि नवी उमेद निर्माण करता. वंदे मातरमाच्या शतकोत्तर भांगरा महोत्सवी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे प्रतिपादन. कला अकादमी संकुलात आयोजित वंदे मातरम स्मरणोत्सव सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें मार्गदर्शन. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर जाल्यो कार्यावळी. गोंयांत जाल्ल्या कांय फारपेट घडणुकांच्या फाटभुंयेर दोनूय जिल्ल्यांक 3 म्हयन्यां खातीर NSA केला लागू. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें स्पश्टीकरण. राज्यांतल्या आगामी जिल्लो पंचायत वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान राखीव सुवाती केल्यात जाहीर. खासा अधिसुचोवणी जारी. गोंयांत जावपी 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात भारतीय भाशांच्या चित्रपटांक चालना दिवपाचो आसतलो यत्न. केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत दिल्या माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां. ताचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.